नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात 3 दीस पावसाचो रेड अलर्ट. विंगड वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच. राज्य आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान इमर्जन्सी फोन नंबर जारी. मडगांवां धोकादायक बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळून गाडयांची हानी. सुदैवान कोणाक काय जालें ना. फर्मागुडी किल्ल्याचो कांय भाग कोसळपाच्या स्थितीत. पणजेच्या 28 BLOंची तडकाफडकी बदली राजकीय हेतान. CCPच्या वेंचणुके खातीर नेपाळ्यांक मतदार करपाचो प्लॅन. उत्पलाचे बाबुशाचेर बाण. बाळी आंदोलनांतल्या 2 हुतात्म्यांचो 25 मेक 2 वेगवेगळ्यो कार्यावळी. मंत्री गावडेच्या गटाचो सरकाराच्या आदारान प्रेरणा दीस जाले. सभापती तवडकाराच्या गटाचो स्वतंत्रपणान संकल्प दीस. कोरोना व्हायरसा विशीं निरीक्षण सुरूच. GMC आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची जाता चांचणी. गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी जावंक ना वाड. साथीरोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकाराची म्हायती. ऑर्शेल ताळगांवचे वादग्रस्त बांदकाम प्रकरण. आपाचे फुडारी पावले पणजे पुलीस स्टेशनात. DGPन सांगले उपरांत प्रकरणाची चवकशी करपाक PIन दाखयली तयारी. आतां पळयात खबरो विस्तारान. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. 23 ते 25 मे मजगतीं गोंयांत भरपूर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फाटले 4 दिसां सावन गोंयांत मॉन्सून पूर्व उटंगाराचो पावस पडटा. ह्या पावसाक लागून पुराय राज्यांत पावसा पयलींची कामांय आडखून पडल्यात. जाका लागून रस्ते उदकापोंदा तुंबले आनी लोकांची बरीच धांवपळ जाली. मजगतीं राज्य आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान इमर्जन्सी नंबर जारी केल्यात. फाटले 4 दीस जाले गोंयांत खूब जोरान पावस पडटा आनी आयज परत एकदा IMDन रेड अलर्ट जो आसा तो आनीक 3 दीस वाडयल्लो आसा. म्हणजे 23, 24, 25 मे हे 3 दीस जे आसात ते IMDन आयज रेड अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी तशेंच 26 आनी 27 हे जे 2 दीस आसात ते फुडले ते ऑरेंज अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी तेजे फुडें 28, 29 हे येल्लो अलर्टान डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणजे हो जो पावस आसा तो पावस IMD फुडले आठवडोभर आसतलो असो IMDन अदमास घातलेलो आसा. आनी तेच बरोबर जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा तेणी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हेल्पलायन नंबर काडलेले आसात. डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हेल्पलायन नंबर आसा तो नॉर्थ गोवाक लागून 0832 222 5383 तसोच 0832 242 6578 हे जे लँडलायन नंबर आसा ते नॉर्थ गोवा खातीर पब्लीश केल्ले आसात. तशेंच साऊथ गोवाचो जो नंबर आसा तो 0832 2794 100 हो साऊथ गोवाचो केल्लो आसा. आनी तेजे भायर तालुका लेवल कंट्रोल रूम्स नंबर जे आसात तेवूय बीन आउट केल्ले आसात. सो आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे फुडले जे 3 दीस आसात ते रेड अलर्ट आसतले अशें IMDन अदमास घातलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून. मडगांवच्या गांधी मार्केटा लागसार आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो. 3 गाडयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत उटंगाराच्या पावसाचो सावर सुरू आसा. शुक्रारा उटंगाराच्या पावसाक लागून मडगांवच्या गांधी मार्केट लागसार आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळपाची घडणूक घडली. सुमार 3 गाडयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं ह्या इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्याचे थळावे सांगतात. एकाक सारको 5 मिनटां आसतना एक आवाज आलो ढाम्म करून. हांव हांगाच आसलेलो पेडा कडेन. दाम बाबा कृपेन कोणाकूच डॅमेज जावना काय ना. आयज ही सगळी कृपा म्हणटा दाम बाबाची. आयज फक्त ते 3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. कोणाकूच कसलीच हे बाजार अशी फूल हे आसता. पावस त्या टायमार पावस पडलो आनी हे सायडीन ही घडली. ही सगळी एक सगळ्यांक वाचयली. ही मोस्ट बरी दुर्घटना ती टळ्ळी. अकस्मात न्हू ते देंवला स्लो देंवला ते. हांव तेन्ना ताका हें करतना पडलें. हांवें मागीर म्हणलें ताका पडटा म्हणलें. पडोन ते आवाज येयला गाडयांचेर पडना तेन्ना आवाज येयला. तेजे पयलीं आवाज बी कांय ना तेजो. स्लो पडला ते. कितले जाले सारखे? एका लोक नाशिल्ले.
लोक कोण ना फक्त गाडी आसा हमाली बी माली कोण ना फक्त गाडयोच ते 3 गाडी येतली हरशीं रावतात हे लोक सकयल बी सकल पण रावना फक्त हमाली रावतात हमाली रावतात. हय आनी कोण रावना हमालीच रावतात. जिल्लोधिकाऱ्यांनी इमारत पुराय सील करपाचो आदेश दिला. बेगोबेग ही इमारत मातये बरोवन करतले अशें आश्वासन कोणूक थळाव वचून थळाव आमदार दिगंबर कामत हांणी दिलें. खाजगी इमारत आशिल्ल्यान मडगांव नगरपालिका कारवाय करूं शकना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. हे आतां अनएक्सपेक्टेड जालां. मदीं एकदां बारीक पडिल्लो पळय आतां ते व्हडले स्लॅब पडले आनी थोडे स्लॅब हँग जाता. हे आतां सगळे जाण येवन हांगा सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. एडिशनल कलेक्टर आहा, कोतवाळे आहा, SDM बर्वे आहा, म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर वेलिंगकर आहा, तुजो फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर आहा, पुलीस DYSP PI सगळे आसा. एक घालना की आसा ते पयलीं उडोवप ब्रेक करून. ताजे खातीर ब्रेकर आनी तांकां कटर जाय. हे कटर अरेंज केल्ले आसा. संतोष जॉर्ज म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां की मातशें तांकां हेल्प कर आनी फायर ब्रिगेडी सांगलां थंय वचून कटर आनी हे घेवन यो तुगेलें ब्रेकर ते हाडले जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो. हे सगळें उडोवचें पडटलें. आतांच उडयतले. बिल्डींग सील करतलो. कलेक्टर वील पास ऑर्डर टू सील द बिल्डींग टुडे इटसेल्फ. नो बडी बी अलाउड टू एंटर द बिल्डींग. कोणाचें सामान आसत जाल्यार ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर तांकां सांगलां इन इंटिमेशन इन एडवान्स कलेक्टर कॅन अलाव देम टू रिमूव. तांचे कोणाचे सिलिंग मशीन्स आसा कितें आसा हो रोड सगळो ब्लॉक करतले ते फॉर व्हेकल मुवमेंट. हांगा फक्त तुका पेडेस्ट्रियन ट्राफीक दवरता म्हटलं तांणी. पार्किंग बिर्किंग सगळें बंद करता. देन यू वील हॅव टू रायट टू द इंजिनियरींग डिपार्टमेंट इंजिनियरींग कॉलेज टू आस्क फॉर द स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग. कितले बिल्डिंग्स आसा? लास्ट आय थिंक 2 years back पोर्शन हेड फॉलन. सी द प्रॉब्लेम इज पेपराक बरोवपाक आनी गाळी मारपाक आनी हें करपाक सोंपें. दीज आर प्रायवेट बिल्डिंग्स. दीज आर नॉट ओन्ड बाय म्युन्सिपालिटी. सो म्युन्सिपालिटी इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर इज ए प्रोसेस. कलेक्टरान समज ऑर्डर दिली डिमॉलिश म्हणून कॅन चीफ ऑफिसर हॅज गट्स टू गो अँड डिमॉलिश दी प्रायवेट बिल्डिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर विदाउट गिविंग चान्स टू द ओनर टू डिमॉलिश. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अंत्रुज मालांतल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून किल्ल्याच्यो भिंती कोसळपाक लागिल्ल्यान शिवप्रेमींनी तिडक उक्तायली. संबंदीत अधिकाऱ्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें ताचें म्हणणें. फर्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी किल्ल्या कडेन गेले 3-4 दीस पडलेल्या पावसा खातीर हांगा उदक मोठ्या प्रमाणात सांठून उरलां आनी हे उदक सांठून उरल्या कारणान हांगा एक किल्ल्याचो कांय भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा. दर वर्सा हांगा शिवजयंती मोठ्या उत्साहान सरकार तर्फे साजरी केली जाता. पूण अजून पर्यंत सरकारान ह्या किल्ल्याची सौंदर्यीकरण करपाच्या कामा कडेन लक्ष दिलें ना अशें दिसून येता. ताका लागून शिवप्रेमी नाराजी व्यक्त करता. आतां हो भाग कोसळपाचो आसा आनी हेजे पयलीं कितलेशे भाग कोसळ्ळेले आनी मागीर ते नंतर रिपेरींग केल्ले आसा. पूण हो भाग आतां कोसळपाच्या मार्गार आसा आनी तो कोसळचे पयलींच तेजी रिपेरींग करचें अशें मागणी शिवप्रेमी करीत आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. पणजेच्या वट्ट 28 BLOंची जी तडकाफडकी पणजेच्या वट्ट 28 BLOंची जी तडकाफडकी बदली केल्या ती राजकीय हेतान केल्या असो आरोप उत्पल परिकारान केला. घडये CCPच्या वेंचणुके खातीर नेपाळी मतदार हाडपाक ह्या BLOंची विरोध आशिल्लो. पणजे मोती दोंगर नाशिल्लो तोच तयार करपाचो प्लॅन थळाव्या आमदाराचो आसा अशी सणसणीत टिका करीत उत्पलान बाबुशाचेर बाण सोडले. जी 28 BLO मध्येच काढप आणि नवे घालप ही नॉर्मल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲक्शन अशें दिसना. ते आनी खंय जावंक ना. फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकयल आसा तो मिनिस्टर आसा आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो ते कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां ऍड करप
खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सध्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सध्याचे जे पयलीं PLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप. कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल. लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला. आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जाली जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकारांचो वोटाची किंमत शून्य जातली. सो आय एम व्हेरी क्लियर, वी विल बी मॉनिटरिंग इट. आय विल रायट टू द मामलेदार, विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्धा एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारखे स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी भायरूच इंडियन सिटीजन आसा, आमचो रेजिडेंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी विल बी मॉनिटरिंग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टिंग. वोटर्स आयले ते कॅन मॅनिप्युलेट. ते एक पणजे वन कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयान थंय वोट बँक अशी ना, हांव मोठी डोवर ना. तशें कितें तरी तयार करप ते केलें पणजे अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर जस्ट बिफोर इलेक्शन फुडल्या वर्सा CCP इलेक्शन जातलें ताच्या पयलीं एक प्रत्येक बुथार 30 नांवां घालपाक मेळ्ळी जाल्यार द रिजल्ट्स कॅन चेंज. आदिवासी समाजाक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर 25 मे 2011 ह्या दिसा बाळी हांगा जाल्ल्या उट्टाच्या आंदोलनात दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या दोगा तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस म्हळ्यारूच 25 मे. आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उट्टा संघटना हे दिसा प्रेरणा दीस मनयतले. जाल्यार दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकार ताचे बलराम शिक्षणीक संस्था आनी आदर्श युवक संघाचे जोड पालवान संकल्प दीस म्हणून मनोवपाचे आसात. 25 मे हो दीस गोंयांत प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा म्हळ्यारूच 25 मे 2011 राजकीय आरक्षण आनी हेर मागण्यां खातीर बाळी जाल्ल्या आंदोलनात आदिवासी समाजाच्या दोग तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडिल्लो. मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या दोग तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. अंदू वर्सा आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उटा संघटना 25 मेक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात प्रेरणा दीस मनयतले अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी माहिती दिली. पारंपरीक पद्दतीन आमची नमन पद्दत जी आसा त्या नमन पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. गोंयच्या 9 तालुक्यांतल्यान उटा संघटने मार्फत हेजी जय्य तयारी चल्ली आसा आनी आमी आमच्या अपेक्षे प्रमाणे दर वर्साक ही उपस्थिती आसा. अंदू वर्साक सुद्दां पोरुच्या पेक्षा जास्त उपस्थिती आसतली कारण ह्या वर्सा आमी चड अशें टार्गेट केला युवा, महिला, विद्यार्थी, त्याच बरोबर जे सरकारी नोकर आसात कारण आयतार पडटा 25 तारीख आयतार पडटा सगळ्यांक हो फ्री दीस आसा. आनी शिवाय गेल्ले अनेक वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत योजना घेतले बेनिफिशरी आसात. ST कॉर्पोरेशनाचे बेनिफीट घेतले आसात. हांकां सुद्दां आमी उलो मारलो आसा की तुमी आज किंवा जे सरकारी नोकर आसात भरती जाल्ले आसा प्रमोशन मेळ्ळें आसा ह्या सगळ्यांनीच एक आपल्यालो अर्द दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणार्थ तुमी हजर रावचे. दुसरे वटेन आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान सभापती रमेश तवडकरान ह्या दिसा संकल्प दिसाचे आयोजन केला. बाळी आंदोलनाचो दीस म्हळ्यारूच संकल्प दीस आदर्श ग्राम आमोणे पैगीण हांगा मनयतले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप. ज्या दोग जाणांक सांगली की वाडीच्या आंदोलनात 25 मे ह्या दिसाक जे शहीद जाले आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ज्या दोन्ही संस्थांचे मंगेश गांवकर हो सभासद
मंगेश गावकर हो आदर्श संघाचो अध्यक्ष आशिल्लो. म्हणून आमी ह्या दिसाच्या निमित्तान संकल्प दिन मनीत आसतनाच तांची श्रद्धांजली तांची यादी करता आसतनाच एक संकल्प एक मोठें अभियान आमी फुडें सरकाराच्या सुणांत दिसांनी आमी एक संकल्प घेतलो आसा आणि तो आजच्या दिसांतल्या म्हणजे 25 तारखेच्या प्रारंभ जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोरोना व्हायरसाविशीं आमचें निरीक्षण सुरूच आसा. जीएमसी आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची आमी चांचणी करतात अशें साथीरोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या एकूच कोरोनाचो दुयेंती सांपडला. सध्या तरी गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग परत सुरू जाला. भारतात कोरोनाचे कांय दुयेंती सापडल्यात. गोंयांत फाटल्या दिसांनी जीएमसीत 70 वर्सांचो कोरोनाचो दुयेंती सापडलेलो. कोरोना व्हायरसा विशीं आमचें निरीक्षण सुरू आसा. जीएमसी, जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच भलायकी केंद्रांत येवपी दर एका दुयेंतीची चांचणी करतात म्हूण साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. भलायकी केंद्रांतले दोतोर थंडी आनी तापाची लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतीचो डेटा एकठांय करतात. हाका लागून कोरोना दुयेंतीच्या आंकड्यांत वाड जाल्या काय ना हाचेर आमी लक्ष दवरून आसा अशें बेतोडकार हांणी सांगलें. सध्या गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांचें म्हणणें. कशें आसा ना, आमचो सर्वेलन्स इज थ्रू आउट अवेलेबल, म्हणजे थ्रू आउट द इयर चालू आसता. ओके. आणि सर्वेलन्सान आमी कितें करता, मोर ऑफ एक तर लॅबोरेटरी सर्वेलन्स चालू आसा आमचो. ओके. वेर एवरी एडमिटेड केस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अँड जीएमसी ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस दे आर टेस्टिंग. इन केस जर कोविड, स्वायन फ्लू असले केसीस जर वाडटा आनी एडमिशन जर वाडटा जाल्यार आमकां थंयच्यान कळटा. सो सेकंड थिंग वीच हॅपन्स इज लायक देर इज समथींग कॉल्ड इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस. जितले आमचे पेरिफेरीन डॉक्टर जे आसा न्ही हेल्थान सगळे, ते जितले आतां थंडेच्यो हें पळयता आमचे पेशंट्स, ते अपलोड जाता ऑनलायन. सो तेजो ट्रेंड कसो आसा तो पळयता. म्हणजे कोविड जर आयलो जाल्यार तो ट्रेंड वील स्टार्ट इन्क्रिजींग. सिवियर जसो थंडी आसता तेका जाता पळय न्ही, ताका सिवियर ज्यो केसीस आसता ताका म्हणटा आमी सारी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. ILI म्हटल्यार इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस आनी सारी म्हटल्यार सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. ताजोय बीन सर्वेलन्स चालू आसता थ्रू आउट द इयर इरिस्पेक्टीव ऑफ कोविड. सो हाजे वयल्यान तरी आमकां आतां केसीस वाडल्या अशें दिसना. पण तरी पूण लोकांनी खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणजे केन्नाय फ्लू हें येता, थंडी जाता तेन्ना दे हॅव टू टेक तेंचे प्रिकॉशन्स एज वेल एज लागींच्या डॉक्टरा कडेन जाता इतले बेगीन वचपाक जाय. हें चालूच आसपाक जाय. नाव एक जीएमसीन केस मेळ्ळ्या, ती टीबी चेस्टान एडमीट आशिल्ली म्हटलें पळय न्ही. ओके. ती एकूच 70+ इयर्स ओल्ड जो आशिल्लो पळय न्ही, ती एकूच केस सध्या. आनी वी वील कीप आवर हें सर्वेलन्स इन प्लेस. ना कशें आसा पळय, कोविड एक्चुअली इफ इट्स सिजनली रायज न्ही जाल्यार दे वील बी नो गायडलायन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके. बट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्रॅक्स कोविड ऑफ ऑल स्टेट्स. सो खंय अशी जर जाय जाल्यार वील गेट सम गायडलायन्स फ्रॉम देर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. अर्शेल तळगावच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकरणात आमदार आणि आपाची फुडारी सेसिला मदीं जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर आपाची फुडारी सेसिल हांणी बुधवारा पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ह्याच प्रकरणाच्या तपासणे विशीं जाणून घेवपा खातीर शुक्रारा पुलीस स्टेशनात जमिल्ले कडेन तांकां पुलिसांनी आडयले. मात डीजीपीक कळयल्या उपरांत रोखडेच ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाची तयारी पीआयन दाखयल्याचें आपाचो फुडारी अमित पालेकरान सांगलें. कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसतना ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जावना तेन्ना म्हाका सांगलें की इन्क्वायरी चालू आसा. They were busy with Vice President visit म्हणून. Law takes backseat when these dignitaries visit. That is unfortunate. की police station काम करपाचें बंद जाता काय when dignitaries come to the state. Then we don't want dignitaries coming to our state because law and order पयलेच फेल जाला. लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती अशी जाल्या. अशें आसून जर डिग्निटीज आयल्या कारणान जर पुलीस स्टेशनां फंक्शन जावपाक शकना जाल्यार कित्याक जाय आमकां ते डिग्निटीज. म्हणजे फाटले जर 3 दिसांनी मर्डर जाल्लो जावं आनी कितें जाल्लें, घटना अनपेक्षीत घटना घडलेल्यो जाल्यार कितें जावपाचें पुलीस स्टेशन वुडंट हॅव फंक्शन. ऑर इज इट दॅट MLA इज इन्वॉल्व, एक पंच मेंबर इन्वॉल्व म्हणून हें चल्लां. इट इज अ बिग क्वेश्चन. आय थिंक पीपल ऑफ गोवा शूड डिसायड फर्स्ट. ताणें आमकां आज एक अश्योरन्स दिला within next 24 hours he will initiate action and do act as per law, including intimation to disaster management who have refused to come there. Deputy collector पहिले दिसा जेन्ना उदक व्हांवतालें तेन्ना आयलो, तेच्या मागीर डेप्युटी कलेक्टर थंय आनी परतो पांय धरूंक ना, मामलेदारांनी ते पांय धरूंक ना, ना खंयच्या ऑथॉरिटी तर पांय धरला. कारण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कम्स अंडर होम तुमकांय खबर आसा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची ती तुमकां खबर आसा.
So revenue department is now family ownership of a minister, and that is why disaster management is also not taking action. So this is a shame that आमचा होम मिनिस्टर आमची बीजेपी जे सांगता की बाबा बेटी बचाओ बेटी पढाओ असली बेटी बचाओ बेटी पढाओ. When a woman who's educated is standing and voicing up when illegalities are happening in Talegaon, land filling, field filling, hill cutting zata, they are criminals, but we are called as criminals. Amka bai dola as victims. To see Goa reach this stage is a shame, and who has elected these people are you all very well known. दिवचलच्या बाजार संकुलात पावसाची गळती कायम आसा. फाटले सेगीत 3 दीस धुमशण घाल्ल्या आडवळ्या पावसा वेळार वेपाऱ्यांक हे गळतेचो वायट अणभव आयलो. पावसाचे गळतेक लागून आमी धंदो कसो करचो असो प्रस्न वेपारी उक्तायतात. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या बाजार संकुलांत साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 वर्सांत तर ह्या प्रकल्पान पावसाचे गळतेचे गिराण लागला. नेटाचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाख्यांतल्यान पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून व्यापाऱ्यांचें लुकसाण जाता. उदका पासून बचाव करपा खातीर व्यापाऱ्यांक बालद्यो आनी हेर आयदनांचो आदार घेवचो पडटा. उदकाक लागून ग्राहक निसरूनय पडटात अशें व्यापाऱ्यांचें दुखणें आसा. बाजार संकुलांतले हे समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आसा. दुसऱ्या वटेन ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालतले अशें पालिकेन सांगलां. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्प संकुलात सध्या व्हडली समस्या निर्माण जाल्ली आसा. ही समस्या म्हळ्यार ह्या मार्केट संकुल प्रकल्पाक पावसाच्या गळतेचें गिराण लागिल्लें आसा. फाटल्या सेगीत 4 दीस पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून ह्या प्रकल्पात सध्या व्हडा प्रमाणात पावसाचें उदक गळटा. देखून बाजार संकुलांतले वेपारी आनी बाजारात येवपी ग्राहकांक व्हडली मोठो त्रास सोंसचो पडटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 वर्सांच्या मार्केट प्रकल्पात ही गळतीची समस्या आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं थळावे नगरपालिकेक कळोवन लेगीत ह्या मार्केट प्रकल्प संकुलाच्या पाख्याची दुरुस्ती करपा कडेन आड नदर जाल्ल्यान अजून ही समस्या व्हडा प्रमाणात जाल्ली आसा अशें कांय वेपाऱ्यांनी सांगलें. पावसाची गळती सुरू जातकीच सामानाचें संरक्षण करपा खातीर बादल्यो नाजाल्यार हेर आयदनां दवरची पाळी येता अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें. कांय ग्राहक उदकाचेर निसरून पडपाच्यो घडणुको लेगीत घडटात अशी म्हायती कांय विक्रेत्यांनी दिली. मजगती हे विशीं दिवचल पालिके कडेन संपर्क केलो तेन्ना सध्या पावसाचो नेट आसा. पावस कमी जातकीच ह्या उदकाचे गळतेचेर उपाय काडटले अशें नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी सांगलें. आतां पळोवचें पडटलें ह्या बाजार संकुल प्रकल्पाच्या पाख्याची दुरुस्ती केन्ना जाता आनी वेपारी तशेंच ग्राहकांक थाकाय केन्ना मेळटा ती. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नावेली वाठारांत आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाक गळती लागल्या. ह्या स्टेडियमाच्या छप्परांतल्यान उदक गळटा. हाका लागून ह्या स्टेडियमांत खेळपी भुरग्यांक धोको निर्माण जाला. गळतेक लागून खेळगड्यांक सराव करपाक मेळना. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. बीजेपी सरकाराचो डेव्हलपमेंट मॉडेल आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेल म्हणटा पळय आमकां सगळे कडेन दिश्टी पडपाक लागला. हांगा आतां आमी इंडोर स्टेडियम मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम पळय नावेली आसता कलमर वाडटा मडगांव पडटा. हांगा आमी पळयता पळय हो जो इंडोर कोर्ट आसा ते पावसान लिकेज जावपाक लागला. रुफांतल्यान उदक येवपाक लागला. सो आनी प्लस हे जो फ्लोर आहा तो सुद्दां पेड्यार जावपाक शकता कित्याक इट इज ऑफ वुडन. आनीक आतां भुरग्यांक खेळपाक मेळना. जे आमचे हांगा येताले खेळपाक बी तांकां मेळना कित्याक स्लिपरी जाता एकदां उदक पडटकीर. सो एक कसले सुमार हे मेंटेनन्स चलता हाजे. सो हाजे रवींद्र भवना भशेन हाजे बी एन्युअल मेंटेनन्स जातले काय म्हण रिफर्बिशिंग म्हणटा ते कोटी आनी कोटी रुपया मोडपाचे हो प्रोग्राम आसा काय म्हण बीजेपीचो. सो हो एक प्रश्न निर्माण जाता. सो हांगा सांगपा म्हळ्यार फक्त पयशे कशे मोडपाचे पब्लीक फंड्स कशे भशेन
स्पेंड करपाचे आनी विवाड करपाचे होच BJP सरकारांतल्यान आमी शिकपाक शकता. सो हाजेर लक्ष घालचें डिपार्टमेंटान ताकी आमच्या भुरग्यांक जो स्टेट फेसिलिटी प्रोवायड केला तो सारको यूज जावपाक. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून खुबशे जाग्यांनी लिकेज ही जाल्ली आसा. आमी पळयलां की रवींद्र भवन जावं नवें बांदिल्लें काणकोणचें रवींद्र भवन हांगा लिकेज जाल्ली आनी थंय मागीर सांगलें की थंय मेंटेनन्स जालना प्रॉपर, ताका लागून लिकेज जाता. आनी आतां आमी सद्याक आसात आनी एक ताज महाल गोंयचो, तो म्हणजे हो SAG ग्रावंड मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम. आनी हांगा जो मेन कोर्ट आसा तातूंत भितर बास्केटबॉल, हँडबॉल, बॅडमिंटनाचे 5 कोर्ट आसात. अश्यो गेमी, वेगवेगळ्यो गेमी हांगा इंडोर खेळ्ळ्यो वतात. पूण सद्याक हांगा लिकेज जाल्ली आसा आनीक हांगा सद्याक लिकेज ती हाडोवपाक लागून कांय कडेन बालद्यो लायिल्ल्यो आसात, तुवाले घाल्ले आसा. पूण ही जी लिकेज ही बालद्याक आनी हाका थांबना आनी ती सगळी लिकेज जी आसा ती जमनीर पडटा, फ्लोरार पडटा आनी हो फ्लोर सद्याक उदकान भरिल्लो आसा. सद्याक हे पावसाचे पयलीं हें प्रकरण अशें जाल्लें आसा. हें कितें नवेंच न्ही, हाजे पयलीं अशें करून लिकेज जाताली. पूण आतां हाका बेगींतल्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा. आतां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हांगा कितली दखल घेता तें पळोवपाचें आसा. आनी बालदी लायल्या तातूंत भितर सुद्दां भायर उदक पडटा, कारण ड्रॉप खंयच्यान येता हो कळना. सो ह्या फ्लोराक सद्याक ऑलरेडी हांगा उदक ह्या फ्लोराचेर जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मागता. सांतिनेज वाठारांतल्या आपटेश्वर गणपती देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या तळयेंत बुडून एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या तळयेंत 2 तरणाटे न्हावपाक गेल्ले, मात हे दोगूय उदकांत बुडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी तांकां वाचोवपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नांत एकलो वाटावलो जाल्यार दुसऱ्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. आयज सांतिनेज सावन एक दुखद अशी घटना येयल्ली आसा. आपटेश्वर गणपती मंदिर सांतिनेज जे आसा तेजे फाटल्यान एक तळें आसा. ह्या तळ्यान हें जें तळें आसा तें मेन म्हटल्यार फक्त पावसाळी सिजनान हें तळें भरता. आनी हे पणजे वाठारान जेन्ना हें तळें भरता तेन्ना खुबशे लोक, भोंवतणचे लोक हांगा न्हावपाक वतात. आनीक तितून भितर आयज 2 जाण भुरगे, तरणाटे भुरगे थंय न्हावपाक गेल्ले आनी दोगांनी जेन्ना उडी मारली तेन्ना दोगांय बुडपाक लागले. तेंचो आवाज आयकून थळाव धांवन येयलो आनी थळाव्यान थंय तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण दुर्दैवान एकल्याची मृत्यू जाली आनी एकल्याक सुरक्षीत भायर काडपाक थळाव्याक यश मेळ्ळें. हितून भितर आयज हें जें मरण जाल्लें आसा ते भुरगे खंय काल सुद्दां ते थंय न्हावपाक येयल्ले आनी तोच थळावो जो तांकां वाचोवपी आशिल्लो तेजे म्हणण्या प्रमाण तो म्हणटा की तांकां काल थंयच्यान धांवडपाचो सुद्दां प्रयत्न केल्लो आनीक तांकां परत येवनाका म्हणून सांगलेलें. पूण खंय तरी एक न्हावपाच्या उमेदीन हे भुरगे थंय पावले आनीक तितून भितरलो एक भुरग्याचें आयज मरण जालें. सो आयज म्हत्वाची बातमी म्हणजे आपटेश्वर गणपती मंदिर हेजे फाटले तळ्यान आयज एक भुरग्याक मरण पावलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून. 10 AM बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.